मोगाळ बाब भयणांनो, हो विशय जावन आसा सैतानाची कामां स्वप्नांतल्यान. आतां आमी नियाड करया आनी चोवया तो सैतान आपली कामां कशी करता. चोय देवान जेजून ही सगली ऑथॉरिटी आमच्या मनशां हातीन आमच्या हातीन दिलेली आहा. तर तेका त्या सैतानाक पासून आमचे पांय पोंदा दवरलो आहा. तो आमचे वचना तेजे त्या सैतानाक ऑथॉरिटी ना आमचेर. आमकां कांयच करपा जायना तेज्यान. जेजू म्हणटा खंय राव तुमकां वाचून दाखयता. जेजू म्हणटा लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 म्हणटाचो आयको. यू सी आय हॅव गिवन यू authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all power of the enemy so that nothing will harm you. सो देवान ही ऑथॉरिटी लागून आमच्या हातीन दिलेली आहा त्या सैतानाचेर जैत घेवपाक, प्रोवायडेड दॅट आमी ते भाशेन रावपाक जाय. आमी देवाच्या नदरेंत पवित्रपणान रावपाक जाय. त्या सैतानाक आमकां कांयच करपा जायना. तो कितें करता, तो कशी गेम करता चोय. तो गेम करता स्वप्नांतल्यान. देवाच्या भुरग्यांक तो कसो अटॅक करता. आमी सगळीं देवाची भुरगीं. तो कसो अटॅक करपाक सोदता, ताजो प्लॅन कसो आहा तो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरएस्टिमेट करना कांय, कन्फ्यूज जायना कांय. बारीक नियाड करा. जें तुमकां सांगता व्हेरी इम्पॉर्टंट. सैतान ताजो प्लॅन सगलो आमच्या स्वप्नांतल्यान जेन्ना आमी राती न्हिदलेले आसताय तो ताजो गेम स्टार्ट करता. आमकां स्वप्नां पडटाय. केन्ना स्वप्नांतल्यान केन्ना जनवार दिश्टी पडटाय, मोशी दिश्टी पडटाय, सुणी दिश्टी पडटा, सुणी येता. तो सैतान जावन आसता. वायट आत्मे ते. मागीर केन्ना आमी जेवणाक जेयताय नोट केला आसतना केन्ना सोरोप दिश्टी पडटा. सैतान व्हेरी डेंजर. केन्ना स्वप्नांत जेयताय, केन्ना खाताय. ही सगळी सैतानाची कामां. तो आमकां कितें करता, खावप जेवप म्हणल्यार ते जेवणांतल्यान तो आमकां तेजो प्लॅन, तेजो डिजायन, तेजो मॅनिफेस्टेशन सगळो तो आमकां खावयता. तेजो प्लॅन तो आमचे भितर घालता. आनी स्वप्नांतल्यान पासून तो आमचे कडेन पजडपण करता. स्वप्नांतल्यान हें जाणा जावचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें ते भाशेन तो सगळें तुजे भितर भरता सगलें. ताका डायरेक्ट आमचेर अटॅक करपाक मेळना. तो कितें करता आमकां कळनासतना नोइंगली, अननोइंगली, इनडायरेक्टली सगलें भितर घालता. इतलेंच न्हू, तो आमचे कडेन कळूनासतना तुजे कडेन एग्रीमेंट पासून सायन करून घेता आनी तें तुकाच खबर आसना तुजे कडेन कितें सायन करून घेयलें तें. तो एक नंबरचो फटकिरोच न्हू, तो चोरूय वयल्यान. देव दिता खूंय आनी जेवचार नाडटा. देव आमकां जें दिता न्हू तो जेवचार येता आनी घेवन वयता. ताकाच नाडप म्हणटाय. फट मारता, नाडून वता, नाडटा मदेंच. ती फळां पासून काडून घेवन वयता. हें सत जावन आसा. स्वप्नांतल्यान तो अशी गेम करता, ती सगळीं काडून तो घेवन वयता. तो तेजो प्लॅन आनी तेजेर बसोन मागीर तो वर्कआवट करता. तें आमच्या जिवितांत मागीर ते भशेन घडोवन येता. तुमी जायत जाणांक तुमी आयकलां आसतलें, आरे तें हांवें स्वप्नांत चोयलेलें आतां तें घडोवन येयलें चोय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरएस्टिमेट करना कांय. तुमकां हांव बेश्टें वयल्या वयर सांगना, तेजो उपाय सांगता. चडांत चड तो आमच्या जिवितांत इंटरफेर जाता.
सोयतान स्वप्नांतल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही सगळी डिफरंट डिफरंट तेजी हे आहे प्लॅन्स आहे. आनी तेजे सोयतानाचे ते डिमन्स ते सगळे बसून काम करीत आसताय. तेजे व्हडलें गँग आहा. तेजे भितर सोयताना कडेन तेंचे मॅनेजमेंट आहा. तेंचो असिस्टंट मागीर सुपरवायझर मॅनेजर तेंचे त्या भशेन सगळे तेंचेय गँग आहा व्हडलें. तेंकांय मानदार करपी तेंकांय इजार करपी आहा. तेंकांय पनिशमेंट दिवपी आहा. तेय सारकें काम करनाय जाल्यार तेंगे सोयतानाचो राजवटीचो लॉ सारको तेंचो सारको स्ट्रिक्ट. तेजे भितर काकूट मुट्टी नाच. तो तळमळून मारता मनशांक. तर सपना भितर येयलें म्हणटकीर कितें करपाचें? सकाळीं उठलें की ना पयलो तेस करपाचो. मागणी करपाचें. आनी त्या मागण्या भितरल्यान ती आमचे कडेन ऑथॉरिटी आहा ती ऑथॉरिटी उजार करपाची. कितें करपाचें? जेजू कडेन जेजूच्या नांवान मागपाचें. जें कितें मागता जेजूच्या नांवान. बेश्टे न्हू. जेजून सांगलां तूं म्हाकोडें लागून कितें मागशी म्हाज्या नांवान माग. म्हाजे भावा जायत जाणां आमकां खबर ना हें स्वत आमकां खबर ना. पूण आमी बापा कडेन लागून कितें मागत जाल्यार जेजूच्या नांवान मागपा जाय. जेजू कडेन लागून कितें मागता जाल्यार जेजूच्या नांवान मागपा जाय. हें जेजून आमकां सांगलां क्लियर सांगलां. पवित्र पुस्तका भितर क्लियर दिलेलें आहा हें. पूण आमकां ही शिकवण कोणें दिवंक ना. हिंगाच आमी शेणटाय. हांव तुमकां म्हाजें कांयच सांगना. हें सगळें पवित्र पुस्तकांत तुमकां सांगता हांव. कितें मागता जेजूच्या नांवान माग. बापा कडेन मागता जेजूच्या नांवान माग. आनी जें कितें तूं जेजूच्या नांवान मागतलो तें तुका फावो जाता तें तुका मेवतलें. विस्वास दवर. ओके. आतां स्वप्ना भितर कशें आमी तें ब्रेक करया. जेजूक सांगपाचें सायबा जेजू हांव ते सोरोंडार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्या सोरोंडार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्या सोयतानाक हुकूम घालता. जें कितें म्हाज्या स्वप्नांतल्यान कितें म्हाका हावयलां कितें प्लॅन कसलो डिजायन कसलो मॅनिफेस्टेशन कितें केलां वो म्हाका कडच्यान कळनासतना कोडीत करून कळनासतना कितें सायन करून घेयल्या कितेंय म्हाका कडच्यान वायट काम करून घेयलां म्हाका खबर नासतना खबर आसून खबर नासतना कितें करून घेयलां तें सगळें हांव मुडाक पासून तें रिवर्स करून घेता. सगळें रिवर्स कोत्ता म्हण तूं डिक्लेअर करपाचें हांव कोत्ता तें सगळें. आनी तुज्या दोनूय हातीन तूं अशें रिवर्स करपाचें. दोनूय हातीन कितें कर रिवर्स कर. कित्याक तूं आतां डिक्लेअर कोत्ता जाण जावशी तुज्या तोंडान हे जिबले भितर पावर आहा. तुज्या तोंडान तूं डिक्लेअर कोत्ता हांव सगळें रिवर्स कोत्ता म्हणपाचें तें. सगळें रिवर्स कोत्ता. जें कितें ह्या सैतानान कितें म्हाज्या जिवितांत कितें रिगवयलेलें आहा कितें गायलां म्हाका कळनासतना नोईंगली अननोईंगली कितें मॅनिफेस्ट केलां कितें डिजायन कितें प्लांट केलां तें सगळें हांव रिवर्स कोत्ता. त्या मुंडाकसून सगळें उमटून भायर काडटा. आनी तें सगळें नॅलिफाय कोत्ता रिजेक्ट कोत्ता. आनी सगळें शिंपडावन भायर मारता. आनी फोर्सान नेटान भायर मारा अशें करून. आनी कमांड कोत्ता आय कमांड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाझरेथ. म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हुकूम घालता भायर सरी चोले आत्तां जाता. आनी तेका शिंपडावन भायर मार. तुज्यान दोन भाशेन तेका सांगपा जाता. जे वाटेन तूं येयला ते वाटेन पोत्ते पांयान पोत्तो वच. एक नाल्यार तुज्यान सांगपा जाता तुका हांव म्हाज्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हुकूम घालता आत्तां जाता जेजूच्या पांय पोंदो वच. दोन भाशेन तुवें तें कमांड करपा जाता. तेका तूं जे वाटेन तो येयला ते वाटेन तुवें तेका पोत्तो वचपाक तुवें हुकूम घालपा जाता जेजूच्या नांवान. वा तुवें तेका जेजूच्या नांवान तेका हुकूम घालपा जाता जेजूच्या पांय पोंदा वच. जाणा जावशाय. तेका सांगपाचें तुका अधिकार ना आमच्या जिवितांत इंटरफेर करपाक आमच्या जिविता भितर येवपाक. कित्याक आमी देवाची भुरगीं. जेजून
आपले पवित्र अमलीक रोगतान आमकां विकती गेलेली हाय. ही कूड जावन आसा जेजूची. ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी देवाची भुरगीं. तुका अधिकार ना आमच्या जिवितांत इंटरफेर जावपाक. तुका हुकूम घालता म्हाज्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. परत केदीच म्हाज्या जिवितांत इंटरफेर जायना जावच्याक. म्हाज्या जिवितांत परत येवन जावच्याक. ते दाविदाचे चाबयेन ते सगळे दरवंटे सील कोत्ता. रेव्होल्यूशन चॅप्टरा भितर दाविदाच्या चाबयेन सगळे दरवंटे सील केल्ले. रेव्होल्यूशन चॅप्टर 2. ते चाबयेन ते सगळे दरवंटे हांव सील कोत्ता. आनी तुका हुकूम घालता केदीच परत येवन जावच्याक. आनी ते सैतानाक हांव जेजू कडेन मागता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ते सैतानाक आपले पांय पोंदा मोस्तून ताका हेमकोणांत उडोवचो म्हणून. May the Lord Jesus Christ crush you, Satan, and all your demons under his feet and cast you into the bottomless pit. हुकूम घालपाचो. पूण जाण जाय मोडटा आसता ताका सैतानाक मारून ताका तुवें कातरून पासून उडोवपा जाता. कातरपाचो तलवारीन. जेजूच्या नांवान तुका हांव कातरता म्हणपाचें. पूण तुका ती ऑथॉरिटी आहा जाल्यार. पळय म्हाजे भाव, तूं त्या पोजोळपण जिवितांत जियोशी ते संवसारांत ते सैतानाच्या चोय आमी म्हणटाय जायत जायन म्हणटाय हें हांव देवाचोच. देवाचें सगलीं म्हणटाय आमी देवा भुरगीं म्हणलें म्हूण जायना म्हाजे भावा. जाणा जावपा जाय. तूं कामां सगळें सैतानाचें कोत्तलें, सगळें सैताना बरो रावतलो. चोय जाणा जावशी सैतान क्लेम कोत्ता तूं जेन्ना संवसारा फाटल्यान नाचता, पोजोळपण कोत्ता, कोणा मर्डरी कोत्ता, रेप कोत्ता, हें कोत्ता, सगळें नाका जाल्लें वायट चिंता सगळें तूं सैतानाचें काम कोत्ता आनी तूं तेज्या आड उलयतलो. त्यान तुका आपलो भुरगो करून दवरलेलो आहा. तेंय बारीक नियाड करपा जाय, चिंतपा जाय. भायर सरपाची तुवें खंयच्या वाटेन वचपाची तुज्या हातीन ऑथॉरिटी आहा. तें डिसिजन तुवें घेवपा जाय. एवरी नाव एंड जेजू चोय जेजू कितें म्हणटा तूं एक पावल मार, तूं डिक्लेअर कर, हांव तुका हात दिता. डबल गेम करपा न्हू. आयज हिंगा हाल थिंगा, आयज हिंगा हाल थिंगा, आज ये पाटी हाल ते पाटी. तेसलें कोंता येना. आनी सैतान तसलें करपा लायता तुका. कित्याक तूं जेजूचे नदरेन पडपाक पत्तो पूण देव आमचो तसलो न्हू. देव कितले पाटी बक्षीत आमकां बक्षीत रावता. पूण कितले पाटी भावा म्हाज्या कितें जाण जावन मुद्दम तें करपाचें न्हू. आनी जी ऑथॉरिटी तुका देवान दिल्या ती ऑथॉरिटी उजार कर. ते सैताना शेवटून भायर मार. कित्याक आमकांच खबर आसना एक पाटी आमच्या जिवितांत जायतें चलत आसता. खबर आसना. पूण तें सगळें सैतानान गेम केल्लें आसता. आमच्या गिन्यानाचेर पड्डो घायलेलो आसता. आमकां कोणें कितें बरें पासून सांगल्यार न्हू आमी तें एक्सेप्ट करनाय. कशेंच करपा ना. कित्याक करपा ना? कित्याक सैतानान मायंडाचेर एटॅक केल्लो आसता. तो पड्डो घालून दवरलो आसता. कशेंच कुडीत जायना. बरें मनशाक कुडीत जायना. कित्याक आमी तितूंतल्यान क्रॉस जालाय. आमकां खबर आहा. ती सगळी सैतान फकत मायंडाचेर अटॅक करता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. मायंड कन्फ्यूज करता, घुसपयता, आबूज करता, तुका सोत कोडीत करपा दिना. देखून म्हाजे भावा हांव सदांच सगल्यांक सांगता बायबल वाचाय. इफ यू नो द ट्रूथ, जेजू सांगता इफ यू नो द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. तुमकां जर सोत आनी तें सोत जावन आसा जेजू. तें सोत तुमकां पयत पुस्तक उपदेश मेवतलें आनी तुमचें सोत जाण जावशाय सोत तुमकां फ्री कोत्तलें. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर तुका आतां सपनांतल्यान तूं म्हाका चड व्हडलो करपा नाका. सपनाचें तुमकां सांगलां तें कशें भायर सरपाचें. कित्याक तुमकांय खबर ना, कोणाक खबर ना. म्हाजें जिवितां अशें घडटा जायना मरे, अशें जायना तशें जायना. तुजो आनी सैतानाचो एग्रीमेंट आसता. सैतान क्लेम कोत्ता ताका अधिकार आहा. सैतानाक चोय सैतानान तो रायट गेल्लो आहा देवा कडच्यान. ज्या जाग्यार पातक आहा
थिंग वचून रावपाक आनी जे पातोक आहा थिंगा तो रावपाक तो ताका अधिकार आहा. तो कितें करता पयलें इल्लें तूं कडच्यान कोण घेता आनी तें घर तूं कडच्यान बांदता तो. तुज्या घरा भितरूच आनी एक घर करता धाकटेंशें आपणाक रावपाक. आयज एक हातर दवरता, हालीं एक हातर दवरता, परवा एक हातराचेर हातर ते वणटी बांदीत रावता स्लो सारकें घर रेडी जालें म्हणटरीर मागीर येवन भितर रावता. जापकून तो एंट्री मारपाना. स्लो तुका इल्लें हांवन तो रेडी करता. तें झाड एक पाट वाळें जायना. स्लो उदक घालून तुका आनी फुलयता तुका व्हरून पावयता सारको. आनी मागीर तूं सारको पावलो म्हणटरीर मागीर तो येता, आं म्हाजें घर जालें रेडी. मागीर भितर एंट्री मारता. जापकून येवपाना. मागीर देवाक पासून सांगता तो, चोय म्हाजो तो भुरगो, तुज्या हातीन तो आपूण सगळें आपणाचें काम करून घेतलो आनी देवाक सांगतलो तेणेंच केलां म्हाका, तोच म्हाका आपयता, तोच म्हाका आपणाक पांय मुट्टा. सगळें तेणें केलां. देवाच्यान पासून मागीर कांय करपा जायना. तूं जावन जर तो सैतानाक आपूण बापूय म्हणटा, तुजें तोंड म्हणना जायत पूण तुजी कोत्तुबां डिफरन्स आहा. हें आमकां जेजून सांगलां, हें तुका सत सांगता हांव. तुजें तोंड म्हणपाना पूण तुजी कोत्तुबां आहाय न्हू ती ताका सैतानाक तूं म्हाजो पांय मुट्टाय. आनी तुजी कोत्तुबां उद्देशीं तो तुका सगळें करून घेता तूं कडच्यान आनी तो भितर येवन बसता. तें तुकाच खबर आसना तो तुजे भितर आहा म्हणून. तूं व्हडलो फिलॉसॉफी उलयतलो, बरोबर आपूण शाणार बुदवंत म्हणून उलयतलो, पूण म्हाजे भावा तूं बुदवंत आसना त्या वेळी तूं मूर्ख आसता. हें जाणा जावशी. चोच राय सारकी, शाणो जा, ओडकोन घे. तुजी चिंतने खंयच्या वाटेन वयताय, तूं कसो उलयता, कितकून उलयता, चोय जें तुजी काळजांत आहा तेंच तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. जें तुजी चिंतन्यांत आहा तेंच तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. आनी जें तुजी चिंतन्या तुज्या काळजांत कितें आहा तेच भाशेन तूं बिहेव करतलो. आनी तुजे भितर कोण आहा, कोण बसलो, भितर कोदेली एकूच आहा, दोन कोदेली नाय. आयदर होली स्पिरीट ऑर इवील स्पिरीट. ती तूं एमटी दवरली जाल्यार न्हू इवील स्पिरीट येवन बसतलो. एमटी जे जाग्यार एमटी कितें आहा न्हू थिंगा इवील स्पिरीट येयलोच म्हणपाचें. कोण ना हांव वचून बसता. तो वायट आत्मा येवन बसता. देखून फटवो नाका. दुसरें म्हणल्यार तुज्यान देवाक फटोवपा जायना. तर ते वायट आत्मे आमच्या सपनांतल्यान काम करताय. तेंकां कातोरिया. तेंकां आमचे भितर येवपाक दिवची न्हय. येयल्यार पासून मोडत राव. तुका म्हाजे भितर येवपाक ऑथॉरिटी ना. वच भाशी बरोस कमांड कर ताका. आनी बरें जिवीत जेजूकून मार. तो कांय सन्मान प्रेयर कोवना. जेजू फकत जेजू म्हणून. चोय तूं कसो धांवता तो. ताका तेज्यान आयकोपा जायना जेजूचें नांव. फकत जेजू. जेजूचें नाल्यार जेजू म्हूण, येशुवा म्हूण. येशुवा जिजस जेजू येशुवा. जेजूचें नांव खरें नांव येशुवा. मागीर तें ट्रान्सलेशन करून जालें जिजस. पुर्तुगेजीन जालें जेजू. कितेंय म्हूण जेजू म्हूण. आतां हांव जेजू म्हणटा, येशुवाय म्हणटा, जिजसूय म्हणटा. तुज्यान कितेंय म्हणपा जाता. जेजूक सगळी भास कवता. तर हांव समजता तुमकां हें समजल आसतलें म्हणून. सो कन्फ्यूज जायनाकाय. जें सांगलां तेजेर नियाळ कोराय. जिवितांत तुमकां बरेंपण मेवतलें. जेजूक गोड दवराय. जेजू भायर कांयच ना. बायबल वाचाय. इल्ली वाचीत राय. तुजी काडी चोवन जेजू तूं पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरतलो. सो तुमकां समजल आसता म्हणून हांव उलयतां. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. In the name of Jesus of Nazareth I pray. Amen.